वयल्यान औरंगजेब असो उल्लेख आशिल्ल्या कोंकणी उजळणी पुस्तकाचो राज्यांत वापर जाता। भाषा सुरक्षा मंचाचे समन्वयक सुभाष वेलिंगकार हांणी सोशल मिडिया वरवीं ही कसली मानसिकता पुरोगामी निर्दमी राष्ट्रभावनेक मोल नासपी अशें म्हणून तिडकीची भावना उक्तायल्या। ताका लागून ह्या पुस्तका वयल्यान वाद जावपाची शक्यताय निर्माण जाल्या। मजगतीं हें पुस्तक शिक्षण खात्यान प्रकाशीत करूंक ना हें पुस्तक वापरपी शाळांचो सोद सुरू आसा। ते उपरांतूच संबंधिताचेर कारवाय जातली अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगाडे हांणी आमच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना दिली। बूक आता पळय तो आमी पब्लीश केल्लो बूक न्ही, आमचे SCRT किंवा डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनान पब्लीश केल्लो पुस्तक हें न्ही, हें कोणे तरी प्रायवेट सर्क्युलेशनान आसतलें, कित्याक तें उजळणी पुस्तक नाका। सो हांवें ऑलरेडी म्हजे सगळे एरियांत फायंड आवट करपाक लायल्या, खंयच्या तालुक्यान आनी खंयच्या स्कुलान हे वापरता ते। ज्यांनी कोणें हें इनिशिएट केलां पळय न्ही, तांणी जर आमकां जर धाडलें खंयच्या पब्लिशर आनी खंयच्या स्कुलान हे वापरता तेन्ना आमी तांकां नोटीस काडूंक शकता। कित्याक एक म्हणल्यार औरंगजेब घालप न्ही, आनी टॅक्निकली ऑल्सो इट इज नॉट करेक्ट, कित्याक जेन्ना भुरग्यांक शिकयता ते कोणाचेंच नांव अशें त्या भाशेच्या पुस्तकान आसपाक जायना। सो हिस्ट्रीच्या पुस्तकान नांव येवंक शकता हे, पूण लँग्वेजीच्या पुस्तकान येवप टॅक्निकली बरोबर न्ही। सो आमी फायंड आवट करतले, आनी जर आमकां कळ्ळें जाल्यार आमी एक्शन इनिशिएट करतले अशें हांवें सगळ्यांक ऑलरेडी सांगलां।